जो प्रवेश जालो आणि त्याच्यानंतर जी आमची पयर कार्यकर्त्यांची मिटींग जाल्ली ज्या दिसा ताका उमेदवारी आमचे AICCचे डेस्क इन्चार्ज श्री माणिकराव ठाकरेजी हाणें जेन्ना ताका उमेदवारी जाहीर केली त्या दिसा बरेचशे कावन्सिलर आनी माजी जे कोण ZP मेंबर आसा हे त्या आमच्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसले. सो म्हाका अशें दिसता की तुमकां दिसता आसतलें ते मोगो पक्षाचे म्हणून, पूण म्हाका तरी अशें दिसता की ते पोंडा रायझिंगाचे जे केतन भाटीकारान जो 4 वर्सां वावर केला पोंडा रायझिंगा अंडर, म्हाका दिसता ते पोंडा रायझिंगाचे हे सगळे कावन्सिलर, पोंडा रायझिंगाचे जे कोण कॅन्डिडेट आशिल्ले ते सगळे पयर आमच्या काँग्रेसीच्या दोनूय बैठकीक उपस्थित आशिल्ले. हातूंतल्यान कितें दिसून येता? हातूंतल्यान अशें दिसून येता की मोगो पक्षाचे हांगा कार्यकर्ते म्हणटा ते मोगोचे न्ही जाल्यार ते भाटीकाराचे, भाटीकार पोंडा रायझिंगाचे, आनी ते भाटीकाराच्या बरोबर आज आमच्या काँग्रेस पक्षान आज ते कार्यरत आसा. घरोघरी ते प्रचार करतात भोवन आमचे उमेदवार भाटीकारा बरोबर. सो ही जी मताधिक्य आसा कितें 5-5.5 म्हाका दिसता तातूंतली जास्तशी मतां ही भाटीकाराची व्यक्तिगत मतां आसा. ताणें जे पोंडा रायझिंगा अंडर काम केलां तेच्या अंडर ताका लागून ही मतां आसा आनी अवश्य ही मतां काँग्रेसी बरोबर येतली. काँग्रेसीचो हात बळकट जातलो. आमची पारंपारीक मतां, म्हाजी जी पर्सनल मतां, भाटीकाराची जी आज पोंडा रायझिंगा अंडर मतां, ही सगळें जर मताचें तुमी गणीत घालत जाल्यार तुमकांच कळटलें की आमी विनींग जो मार्क आसा तो क्रॉस करता. पूण मोगोचो नेतो सांगता की आमची 4,500 5,500 मतां ती आमी MGची म्हणून मतां ती BJPक पडटली. मागीर हितून कांय तथ्य ना तर की जी लोक आतां कितें मतां पडटलीं म्हणटा पळय ताजो निकाल हो 4 मेक कळटलो. 9 एप्रिलाक मतदान जातलें आनी 4 मेक निकाल जातलो तेन्ना ही 5,500 मतां खंयच्या बाजून वता ती आमी पळोवया. जर आसा जाल्यार ते दिसून येवपाक जाय. पण आमकां जर आज अशें दिसता की ती भाटीकाराची मतां. सो भाटीकाराक रायझींग फंडाचो प्लस पॉयंट आसा. पोंडा रायझिंग घेवन आयला न्ही तो. पोंडा रायझिंग घेवनूच तो आमच्या काँग्रेस पक्षान आयला. ताणें ज्या दिसा तेजी निमंत्रण पत्रिका आशिल्ली जॉयनिंगाची तेजेर सुद्दां एका बाजून ताणें पोंडा रायझिंग घातलेलें. सो पोंडा रायझिंग ज्या अंडर ताणें काम केलां तें आनी आमच्या काँग्रेस पक्षाचें कार्य हें दोनूय आज एकठांय आयिल्लें आसा. सो काँग्रेस बळकट आसा. काँग्रेस जबरदस्त बळकट आसा. भाजप विरुद्ध काँग्रेस जेन्ना लढता तेन्ना काँग्रेसीन भरपूर मतांनी येवंक शकता अशी दिसता तुमकां? बऱ्या मतांनी येतली. भाटीकाराची ओन ताकद आसा ती 5,500 मतां. तातूंतली भाटीकार कितके हाडटा पळय तेजेर हें सगळें अवलंबून आसा. हे बाकी कडेन जे आंदोलनां चलता सरकारा विरुद्ध त्याचो इफेक्ट जातलो? हय, हांवें सांगलां न्ही तुमकां. 39A सगळें युनिटी मॉलाचें आंदोलन, आज मिराबागचें आंदोलन, लोकांचेर जे आज हो अत्याचार चल्ला, लोकांचे हित हें सरकार जाणून घेना, लोकांचे त्रास जाणून घेना, हाजो परिणाम, हाजी सुरवात 2027 जे असेंब्ली जनरल इलेक्शन जातलें ताजी सुरवात फोंडेच्या बाय इलेक्शनांतल्यान जातली. सो ही सेमीफायनल. सेमीफायनलापेक्षा प्री फायनल ही सारकी हेजेर सेमीफायनल म्हटल्यार येता तुमी बिंदास निवडून येतले. बिंदास. राजकीय म्हाका सांग, तुका आतां पार्टीन दोगांचे भितर केतन भाटेकारान तुमचे भितर हें जालें आनी केतन भाटेकाराक टिकेट दिली. तुमकां आनी कितें सांगलां बीन की तुमकां 27 बी अशें कितें बी सांगलां पार्टीन? 27 विशय हो डिस्कस जावना अजून. ही बाय इलेक्शन पोटनिवडणूक आसा तेजो तो विशय जाल्लो आनी तेजे म्हाका पक्षान जेन्ना आमची डिस्कशन जालें तेन्ना हांवें सांगलें की जर पक्षाक दिसता, पक्षाच्या हितानुसार दिसता की भाटीकाराक टिकेट दिवची जाल्यार हांवें सांगलेलें म्हाजें कांय ताका आक्षेप ना. तुमी अवश्य दिवची. हांव ताका मदत करतलो. म्हाजे परीन जी कितें जाता ती मदत पाठिंबा हांव ताका दितलो आनी त्या शब्दानुसार हांव वागलेलो आसा अजून म्हणल्यार. 27 कांय बोलणी जाली ना? ना बोलणी कांय जाल्ली ना. म्हणजे 27 तूं इंट्रस्टेड आहा? हांव इंट्रस्टेड 26 आशिल्लो. आतांय आसलो? आतांय आसा. हांवें काय राजकारण सोडलेलें ना. बरोबर. राजकारणान जर सोडलें जाल्यार तुमी म्हाका हो प्रश्न विचारूंक शकता तुमी इंट्रस्टेड आसा काय ना काय म्हणून. राजकारणान समाजकारण्यान आमचो वावर हो चालूच आसा. वा आतांच न्ही जाल्यार पयलीं पासून आसा. केतन भाटेकर तर निवडून येयले जाल्यार मागीर ताका 3-4 म्हयन्या खातीरूच आमदार उरतलो 27 बी ताका ओपोज जातलो असो दिसता तुका? जावनी मरे निकाल बी जावन सगळें जावनी न्ही. आमकां खात्री आसा की केतन भाटीकार निवडून येतलो म्हणून.